तिलारी धरणाचें उदक सोडिल्ल्यान तशेंच चड पावस पडिल्ल्यान गोंयांतल्या लोकांचें हुंवार येवन नुकसाण जालां। तांकां सरकारान बेगीनाच लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी आदलो मंत्री सुदीन ढवळीकरान केल्या। कोणाची घरां मोडल्यात तांकां नुकसाण भरपाईच्या नांवान कमी निधी दिवन लोकांची फकाणां करचे परस तांकां घरां बांदून दिवची मागणी ढवळीकरान पत्रकार परिशदेंत केल्या। प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत सादारण 30 ते 40 घरां मोडिल्लीं आसा। म्हजो जसो हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता, कारण जेन्ना सबंद शेतां बुडलीं, घरां उदास जाल्ले, मागीर ते बिचोली आसूं, सांखळी आसूं, पेडणे तालुका आसूं किंवा आमच्या फोंडा तालुक्यांत आसूं, इमिजिएट मदत दिवपा खातीर फर्स्ट टायम ताणें प्रयत्न केलो। फूल ना पाखडी म्हणून आपल्या हातूंतल्यानूय दिलो आनी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान मदत दिली। पूण त्याच बरोबर हें जें नुकसान जालां, खूब मोठें नुकसान जालां। हें नुकसान दिता आसतना हांव सरकाराचे नजरेक हाडून येता की जीं घरां मोडल्या तीं घरां 2 लाख किंवा 1 लाख दिवन तीं घरां उबीं जावंक शकना। आनी त्या खातीर सरकारान शक्यतो जीं अत्यंत गरीब लोक आसा, जे इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड लोक आसा, तांचीं घरां बांदून दिवची अशी गोश्ट हाचे पयलीं डोंगरी भागांत त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आशिल्ले आनी हांव PWD मिनिस्टर आशिल्लो। 4 घरां डोंगरी विभागांत पडिल्लीं। हाचे पयलीं ती डोंगरी विभागांत 4य घरां बरे तरेन आमी बांदून दिल्लीं आसा। आनी त्या खातीर म्हाका रिक्वेस्ट करपाक जाय ह्या सरकाराक, एज ए मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक, की ताणें फुडाकार घेवचो आनी ही अशीं जीं अत्यंत इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड लोक आसा तांची सगळे कम्युनिटीचें आसूं तांची घरां ताणें बांदून दिवची। त्याच प्रमाणे जें नुकसान शेताचें जाल्लें आसा तें परत एकदां ताजो सारासार विचार करपाची आवश्यकता आसा। त्याच बरोबर जीं कुळागरां आसा, सबंद कुळागरांत जी सुपारी आसा, कारण कुळागरिश्ट हे खूब गरीब लोक, ते मन बसून हें काम करता। आनी अग्रिकल्चर हो विशय असो आसा की आज तो परवडना। तो परवडना कित्याक? कारण मानाय ताका लेबर जो लागता, बाकीचे लोक लागता, ते सगळे खूब महाग जाल्ले आसा। आनी त्या खातीर अग्रिकल्चर प्रॉडक्ट करता आसतना खूब विचार करचो पडटा। सुपारीचे बागायतीची अत्यंत हानी जाल्ली आसा। खुद्द जी वर्साक पावसांनी 3 फावटी जे वखद मारता कॉपर सल्फेट घालून, ते मारूंक शकले ना। आनी त्या खातीर सबंद जे गोंयांत जी कुळागरां आसा तांची सुपारी झडल्या। मोठें नुकसान ह्या शेतकऱ्यांक जालां। त्याय शेतकऱ्यांचो प्रश्न विचारधीन करचो आनी तांकांय फूल ना पाकळी दिवपाचो प्रयत्न मुख्यमंत्र्यान करचो।